केप्याक कावरे पिर्ला पंचायत वाठारांतल्या काजूकट्टो तशेंच कार्ला गावात रस्तो नाशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटाले। रस्तो नाशिल्ल्यान सामानाची येरादारी करप शक्य नाशिल्लें। शाळेत वचपी भुरग्यांक कितलेशेच किलोमीटर चलून वचचे पडटाले। पावसाच्या दिसांनी जाल्यार लोकांचे सामकेच हाल जाताले। रस्तो नाशिल्ल्यान भलायकीच्यो सुविधा लोकांमेरेन पावनाशिल्ल्यो। गोंय मुक्ती उपरांत कितलीशींच वर्सां जाली खंयचोच मुख्यमंत्री ह्या गावात पावलो ना अशें पंच वांगडी प्रदीप वेळीप हाणें सांगलें। मुख्यमंत्री सावंतान आयतारा ह्या गावात पयल्या खेपे वचून पळोवणी केली। तशेंच ह्या रस्त्याचो बुनयादी फातर बसयलो। 14 कोटी खर्च करून ह्या वाठारांत रस्त्याचें काम सुरू केलां। गोंय मुक्ती उपरांत पयलेच खेपे नवो रस्तो सुरू जातलो, ताका लागून थळाव्या लोकांक धादोसकाय मेळ्ळ्या। गांवां इतली परिस्थिती अशी बिकट आसली, रोड ना, ह्या भुरग्यांक इश्कोला वचपाक वाट ना, काय ना, अशें करून हे लोक गांवां इतली त्रास काडटाले पावसा दिसांनी। गिमाचे लोकांक अशी माथ्यांनी एक पोटली हाडूंक पडटाली तांदूळ, की सकाळी खंय भायर बाजाराक गेले जाल्यार लोक घर पावत म्हळ्यार सांज जाताली। अशी परिस्थिती ह्या गांवां आसलेली। वर्सां जावन गेली हांगा सीएम फर्स्ट टायम पावला हांगा, केन्ना खंयचो सीएम पावलो ना। ताका लागून म्हाका ह्या सीएमाक देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमगेल्या सराक, आमच्या आमदारा सांग्या वयल्या ताकाय देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक ह्या सरान एक आपली जबाबदारी घेवन खांद्यार ह्या लोकांचे त्रास पळोवपाक जायना करून सरान आमच्या ह्या सीएमा ह्या गांवां हाडपाक एक बरी आपणीन हे घेतले आसा। ती एक 250 ते 300 इतले लोक आसा ह्या गांवांत। काजूकट्टो कल्ला ह्या गांवांनी तितले लोक आसा ह्या गांवांनी। रोड एक आमगे काजूर तो कल्लो म्हळ्यार एक 3 आनी हो एक 3 6 7 किलोमीटर इतलो रोड आसा। हो एक ते सायडीच्यान एक वॉटमिक्स करप चालू आसा, तो जातलो, सध्या जाल्लें जमा आसा। आनी हे सायडीच्यान तेंचेय काम चालू आसा रोडाचें। तुमकां हांगा प्रॉब्लेम आसता रोडाचो? रोड म्हणटा मेन जाय आमकां, देवळांनी लायट ना। आतां तुमी कशें वयतात? चलत वयता। खंय वयता ते? हिंसा ना, ती काजोडाक वयता जाल्यार चलत वयता, कल्लो वयता चलत वयता, तिस्कोण म्हळ्यार चलत वयता। गाडी ना न्हू। मेन रोड खंय तुमची? तिस्कोण पावता। थंयच्यान मागीर बस? थंयच्यान बस आहा ना। रोड म्हणटा मेन आमकां जायत न्हू। रोड म्हणटा जाम गरजेन जाय। आतां कितले वर्स जाले आमी भायन भोंवता। आमी पळय आतां म्हाका जाले 65 वर्सां। कितलेशे लोक आसा ह्या गांवांक? ह्या गांवां म्हळ्यार दोनी वाड्यार म्हळ्यार आमी 200 लोकां वयर आसा। 200 लोकां वयर? आनी हे सगळे लोक चलोनूच ट्रॅव्हल करतात? चलोनूच वयता। कोणाले मोटरसायकल बी आहा, म्हणजे पावसाक कितले त्रास जाता। पावसा ते मागीर निसरून पडत आनी कितें वळता। आनी स्कुला बी कशी वयता भुरगीं? स्कुला चलत वयता। हे सांगे मतदार पडटा आनी केपें तालुका? केपें तालुका। पण काजूकट्टो ह्या गावात हांव पयले फावटी पावलो मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत। तुमकां सगळ्यांक मेळोन म्हाकाय बरें दिसलें की खऱ्या अर्थात म्हणजे 5 वर्साच्या कार्यकाळात आमी प्रोजेक्ट व्हडले करतात, बट जे समाधान अटल सेतू जुवारी ब्रिज करपाक आसा तितकेच समाधान काजूकट्टो गावातलो रस्तो करताना तेच समाधान आसा। हे खूब महत्वाचें आसा। तो रस्तो आनी तो पूल हे खूब लोक येते वतले, पण आयज काजूकट्टो गावात काजूकट्टो ह्या रस्त्या वयल्यान जे भुरगे किंवा जे जाणटे येतले वतले ते फुडार आमी पळयता की समोर बसलेले भुरगे जे आसा पळय हेच फुडार इंजिनियर जातले, दोतोर जातले, टीचर जातले। ह्या देशाचे उज्वल भविष्य जातले, ह्या गावचे उज्वल भविष्य जातले। हे खूप महत्वाचे आसा। त्या खातीर 7 कोटी रुपया आमी रस्त्याक डायरेक्टली आणि इनडायरेक्ट अजून 7 कोटी रुपया मोठा असताना खंयसरूच वायट दिसना। वयल्यान समाधान जाता की हय, जरी 70 लोक असले प्रत्येकाच्यार आमी 10-10 लाख रुपये जरी मोडचे पडले असत जाल्यार ते सुद्धा पैसे सरकारान मोडपाक जाय, कारण तेजी ती गरज आसा। म्हणून हे प्रोजेक्ट करपाचे कंटिन्युअसली फॉलोअप बाब सुभाष फळदेसाय फाटली 2 वर्सां म्हणजे कंटिन्युअसली मानताना। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर।